गांजेच्या प्रोजेक्टचं आजपर्यंत 99% काम कम्प्लीट झालेलं आहे. कनेक्शनचं 1-2 दिवसात काम जर कम्प्लीट झालं तर त्यानंतर 15 दिवस टेस्टिंगला लागतील. त्यानंतर पाणी पुरवठा सुरू करण्यात येईल. सो एमबीआरचं काम पण चालू आहे. एमबीआरचं कामही चालू आहे. एमबीआरचं काम 40% कम्प्लीट झालंय. बाकी उरलेलं सप्टेंबर अखेरपर्यंत कम्प्लीट होईल. सो प्रकल्पाची कधीपर्यंत लोकार्पण होऊ शकते? प्रकल्पाचे लोकार्पण सगळं कम्प्लीट झाल्यानंतर कमीत कमी ऑक्टोबरच्या आसपास लोकार्पण करायची शक्यता आहे. सो दिवाळीपूर्वी सप्लाय चालू होईल सगळे. हय खरेंच हो प्लांट एक बरो उद्देशान केल्लो आसा ताकी लोकांक उदक सारकें 24 वरां गावचें. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन पयलीं आमच्या गांजेच्या लोकांक पयलीं उदक दिया, कित्याक आमच्या गांजेच्या लोकांक येते न्हंयचें उदक खावचें पडटा विदावट फिल्टर. ताका लागून लोकांक खूब त्रास जाता. आमी आमचे परीन म्हाजे परीन आनी लोकांचे परीन ह्या प्लांटाक खूब मदत केल्ली आसा आनी आमकां गव्हर्मेंटान इवन पयलीं धवळीकार आसलो पळय CM आमचो बाबा आसा तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां की पयलीं उदक गांजां गावतलें म्हणून. आनी आतां तेंचें लायटीचें काम हें जाल्लें तें सुद्दां आमी सुरळीतपणे चालू करून दिलां आनी म्हाका दिसता आनी आशा आसा हो प्लांट बेगीच्या बेगीन जातलो आनी जे उदकाक पासून वंचीत आसा आमचे लोक तांकां बरें उदक गावतलें. हय म्हादय न्हंयचो बरो जो बराक बांदला हांगा तो सगळ्या लोकांक बऱ्याक पडटलो. म्हादय न्हंय ही गांजे गांवांतल्यान व्हांवता, पूण गांजे गांवांतल्या लोकांक उदक ट्रीट केल्लें मेळना. सो PWDन तांकां अरेंजमेंट फक्त पंप म्हादय न्हंयक पंप लावन उदक सप्लाय करताले आज पर्यंत. त्या गांवाची लोकांची प्रकल्पाक 25 MLD प्रोजेक्टाक कसलोच विरोध नाशिल्लो, पूण गांवच्या लोकांक प्युअर उदक मेळचें होच हेतू धरून गांवच्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक मान्यता दिली. प्रोजेक्ट पूर्ण जायत येयला आनी गांवच्या लोकांक हे शुद्ध उदक मेळटलें अशी आशा बाळगून आसा. सद्या प्रोजेक्टाचें सगळें काम पूर्ण जाल्लें आसा. लोकांनी स्थानीक लोकांनी तर तांकां PWDक बरें सहकार्य केल्ले कारणान हो प्रोजेक्ट पूर्णत्वास येतलो. सो गांजे भागाच्या आनी उजगांव भागाच्या लोकांक हें उदक खरेंच दिवाळे पर्यंत मेळटलें अशी आशा आसा गांजेच्यान. मंतक TV खातीर स्वप्नेश.